पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव आम आदमी पार्टीच्या वतीन आयज फॉर्म भरपाचो आसा आनी फॉर्म भरूंक वयता। तेन्ना ज्यो लोकांच्यो समस्या आसात आयज पर्यंत आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग केला तो पर्यंत आमी लोक खुबशे गरजोंच्या वस्तू पासून वंचीत आसात। थोड्या लोकांक लायट ना, पाणी ना, नळाचें उदक ना। 7-7 वर्सां नळाचें उदक नासतना तांकां 10-10, 15-15, 30-30 हजार बिल येता। अशें म्हाजे कडेन आसा। अशें आमी भोंवून येयले सगळे कडेन, आमी वचून येयले सगळे कडेन। सगळ्या लोकांचे पयले थोडे लोक आपल्या शिकपणा खातीर सामके घरान बसना, तांकां सहकार्य ना कोणाचे जे शिक्षणा खातीर तांकां खंयसर सुविधा मेळना, तांकां करपा खातीर पयसो ना तेंच्या कडेन। इतल्या शिक्षणान सुद्दां आमचे लोक शिकान भरपूर भुरगीं रावल्लीं आसात। ग्रॅज्युएशन, डबल ग्रॅज्युएशन करून भुरगीं आसात आमच्या पेडणे तालुक्यान, तांकां सर्विसो ना। आमचे ध्येय हेत आमकां पेडण्यासून बेरोजगारी घालोवपाची आसा आनी लोकांक रोजगार दिवपाचो आसा। तशेंच सगळ्या लोकांक सगळ्या सुविधा पासून जे लोक वंचीत आसात तांकां सगळ्यो सुविधा मेळोवन दिवपाच्यो। प्रत्येक माणसाक घरान रोजगार मेळपाचो इतकी आमची अपेक्षा आसा आनी ह्याच खातीर आमी आयज फुडें सरले। आम आदमी पार्टी ह्या खातीर काम करतली आनी सदांच जनते बरोबर रावतली आनी जनते वांगडा रावन काम करतली। आनी म्हाज्या वांगडा म्हाका विश्वास आसा, म्हाज्या वांगडा पेडणेकार म्हाजे खूबशे आसात, अशे पेडण्यासून म्हाका फूल सपोर्ट आसा।